Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इजिप्ताच्या देशांत दुकोळ पडलो तेन्ना लोक फारोवा कडेन जेवंक खावंक मागूंक लागलो. पूण फारोवान इजिप्तकारांक सांगलें, जुजेशीं वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आखे प्रितुमेर दुकोळ पडलोलो. जुजेन आपले गुदां उगडलें आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरव दिलो. इजिप्त देशांत दुकोळ वाडोवन गेलो. आख्ख्या संवसारांतलो लोक जुजे कडलो ओरव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो, कित्याक आख्खे प्रितुमेचेर मारेकार दुकोळ पडलोलो. कानानच्या देशांतूय दुकोळ पडलो देखून हेर लोकां बराबर इस्रायलाचे पूत ओरव घेवंक आयले. आख्ख्या देशांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगळ्यांक ओरव विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बंद दवरले. तिसऱ्या दिसा जुजेन तांकां म्हळें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदल्या एकल्यान हांगा बंदखणींत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरव घेवन दुकोळाक सांपडलोल्या तुमच्या कुटुंबाक पावूंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक म्हजेशीं तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमचीं उतरां खरीं म्हूण गमतलें आनी तुमी मरचे नात. आनी तांणी तशें केलें. तांणी एकामेकाक म्हळें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमच्या लागीं मागतालो तेन्ना काळजांत तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकलूत केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें. पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले तें जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांचे सोरशिल्लो कडसरलो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कडेन उलयलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोदगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायोनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कोटायता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोळ करून सोडता. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची.
ताच्या काळजाचे ओत्रे संस्थीचे संस्थीक तोखतात. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. उद्गार. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो, पेद्रो म्हणटात तो शिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे. झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोमेव. तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव. आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव. उर्बेवंत शिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: अनभावार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकांत आनी सामारियेकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकांत, पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या घोराण्यांच्या सांडलोल्या मेंढरां सोरशें वचात आनी वचून सर्गेंचें राज लागीं पावलां अशें परगोट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. सर्गेंचें राज येवचें जालें अशें परगोट करात. मातेव 10:7. देवाची बरी खबर परगोटूंक आमकां शीम आनी मेर लागोना. बावतिजमा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं आनी शीस जाता. जेजूकूच परगोटूंक आमी फावो हें सोत आमी भावार्थान सोत मानता. जेजू आमकां आवयचे कुसब्यांत आकारचे आदींच वळखतालो. देवाचें नांव व्हड जावं. जेजू 12 शिसांक विंचून काडले खरे. तातूंत 2 वसूलदार मातेव आसलो. दुबावी तोमास आसलो. नेगार वचपी पेद्रू. जेजूचो घात घेवपी जुदास इस्कारियोत आदी. जसो एक कुंभार मातयेच्या आयदनांक फावो तसलो आकार दिता, तसो जेजू एका विंचलोल्या शिसांक आकार दिवन आपल्याक जाय तसल्या कार्याक तयार करता आनी पाठयता. ह्या तांच्या परगोटणेच्या मिसामांत पवित्र आत्म्याचो सांगात आसा. संवसार सोरो पासून जेजू आमचे सांगाता आसतलो. परगोटणार उणें जावचें नात, कित्याक आमचो बाप रोचता, आकारता आनी पाठयता. सर्गेंच्या राज्याक वचपाचो
रस्तो शेजाराच्या आंगणांतल्यान वेता. होच रस्तो आमी चलुया आनी दुसऱ्यांकूय उत्तेजन दिवया. मोगाच्यानो पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा जुजे जाकोबाचो पूत आपल्या कुटुंबाक आनी इजिप्तकारांक वाटायता. देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना हें आमी सोतमानूंक फावो. आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता. आपलें मिसांव बरी खबर परगोटपाचे फुडें व्हरूंक. आसा तूं तयार? सर्गींच्या बापा, शेजाराच्या आंगणांतल्यान चलोवन सर्गींच्या राज्याची परगोटणी करूंक हांव वावरूंक म्हज्या सांगाता सदांच तूं राव. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.